एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? तो टायम जाल्लो आसा 12 आनी हांव आयला किचनान रांदपाक. ओके, सकाळचें मातशें बिजी आसलेलें, सो सारके व्हिडिओ शूट करपाक मेळोंक ना. सो म्हटलें आतां आमी व्लॉग स्टार्ट करया. सकाळचें म्हणजे रितिकाक आयज न्हांवपाक घातलां हांवें. म्हाका एक सबस्क्रायबरान कमेंट केलेलें की नीम लिव्ज घालून ताका न्हांवपाक घाल म्हणून. ताका सकाळीं हांवें न्हांवपाक घातलें आनी रित्वीक आयज सामको बरो आसा. सो म्हटलें काल हांवें व्लॉग करूं नासलेलें, म्हटलें एक दीस मातशें गॅप घेवया की ताजे न्ही स्टडीज आनी प्रोजेक्ट न्ही खूब आसा. सो म्हटलें ताका एक दीस ताका टायम दिवया म्हटलें, म्हणून हांवें काल न्ही कांयच व्लॉग करूं ना. ओके, सो जस्ट तो आयज बरो आसा, खेळटा भायर. ओके, एकदम भुरगे बरें जालें न्ही, एक जाग्यार बशिना, खेळत रावतले. ओके, ताका लागून आतां हांव आयल्या किचनान सो जेवण करपाक. सो हांगा चपातीचें पीठ काडलेलें हांवें. आयज हांवें केला खिचडी. रितिकाक न्ही एक सिंपलशी खिचडी केला. नेक्स्ट टायम तुमकां हांव खिचडीची रेसिपी शेअर करता. ओके, सो आयज हांव करता पालक पनीर आनी हें बी रितिकाक खूब आवडटा. पालक आसलेलें सो म्हटलें करया आयज पालक पनीर. आनी नॉनवेज खावपाचें कांय मूड ना, सो म्हटलें वेजूच करया आयज. तो पालक पनीरची रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता. खूब बरें लागता आनी चपाती वांगडा बीन न्ही खूबच बरें लागता. शिता वांगडाय तुमी खावं शकता. ओके, सो करया. आनी आयज न्ही म्हाका किचन कॅबिनेट्स बीन क्लीन करूंक जाय. सो म्हटलें बेगीन बेगीन रांदया, जेवया आनी मागीर म्हाका न्ही किचन कॅबिनेट न्ही आयज क्लीन करूंक जाय. सो हांगासर न्ही हांवें दवरला उदकाक न्ही मातशें बॉयल येवंक जाय. मातशें बॉयल आयलें की आमकां घालूंक जाय पालक. आनी पालक घालून न्ही जस्ट आमकां एक 10 मिनिट्स न्ही एका बरें कूक करून घेवंक जाय. चड 10 मिनिटचे वयर दवरनाका, 10 मिनटां खूब जालें. मागीर तें उदक काडून थंड जालें की न्ही ताका मिक्सर जारान घाला. मिक्सर जारान घातलें की गरम मसाला घालनाका, मातशें थंड जावं न्ही. तो पालक घातलेलें आसा. हांवें घातला हांगा 2 ग्रीन चिली आनी थोडेशें कोरिएंडर घातला. आनी हें न्ही आमकां बरें वांटून घेवंक जाय. सो आतां मिक्सरान न्ही एक 2 टोमॅटो हांवें रफली चॉप करून घातला ते घालता. एक 4-5 लसूण घालता आनी आलें. इफ तुमचे कडेन काजू आसले न्ही एक 5-6 न्ही काजू घाला. म्हाजे नासलेले म्हणून घालूंक ना हांवें. आनी हें न्ही आमकां बरें वांटून घेवंक जाय, पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हांवें गॅसीर दवरला कढाई. आतां तातूंत घालता एक 2 व्हडलो चमचो तेल. जशें तेल गरम जालें की तातूंत घालता एक हाफ टीस्पून जिरा आनी एक 2 बे लीफ घालता. बरें ताका मातशें फ्राय करून घेयात. सो आतां आमी घालया कांदे न्ही हांगा 2 हांवें चॉप करून घेतला. आनी कांदे न्ही आमकां बरें एक फ्राय करून घेवंक जाय. एक 3-4 मिनटांनी आमकां एक ब्रावन जायसर न्ही एका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालया आमी टोमॅटो प्युरी आनी फ्लेम हांव मिडियम दवरात आनी ताका बरें मिक्स करून घेयात. सो आतां घालता हांव मीठ. एज पर द टेस्ट तुमी मीठ घाला आनी चिली पावडर घालता एक 1 टीस्पून. कोरिएंडर पावडर घालता हांव हाफ टीस्पून आनी 1/4 टीस्पून घालता हांव टर्मरीक म्हणजे हळदी पावडर. आनी थोडेशें उदक घालात आनी बरें ताका मिक्स करून घेयात. ओके, आनी बरें ताका आमकां कूक करून घेवंक जाय. टील ऑयल सेपरेट जायसर न्ही आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. सो तुमी पळोवंक शकता बरें कूक जाल्लें आसा आनी ऑयल सेपरेट जाल्लें आसा. सो हांगासर एक व्हडलो चमचो न्ही कसुरी मेथी मातशें ताका हांवें रोस्ट करून घेतला तें घालता. गरम मसाला घालता एक धाकटो चमचो. बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी फ्लेम आपण मिडियमूच दवरात. बरें मिक्स करून जालें की जे आमी पालक प्युरी केल्ले पळय तें घालया. पयलीं ताका बरें मिक्स करून घेयात, उदक बी कांय ॲड करनाकात. एकदम मिक्स करून जालें की जे मिक्सी जारान लागलेलें न्ही थोडेशें उदक घातलां हांवें तें घालता. आनी चड पालक पनीर न्ही चड पातळ करनाका, मातशें थीक आसूं न्ही, थिकूच न्ही हें खावपाक बरें लागता. आनी थोडेशें उदक घालता हांव. बरें ताका मिक्स करून घेयात. ओके, आनी चड ताका पातळ बी करूंक वचनाकात. हें पळय हें परफेक्ट आसा. बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी कवर करून आमकां एक 10 मिनटांनी एका बरें कूक करून घेवया. सो 10 मिनटांनी हांव लीड ओपन करता आनी तुमी पळोवंक शकता बरें एका बॉयल येयल्लें आसा आनी ऑलमोस्ट तें जाल्लें आसा. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां हांव घालता एक बटर. इफ तुमी जाय जाल्यार क्रीम बीन तुमी ह्या स्टेजीक घालूं शकता. क्रीम प्लस बटर दोनीय तुमी घालूं शकता. सो म्हाजे क्रीम नासलेलें म्हणून फक्त हांवें बटर घातला. बटर घातल्याने एक बरो टेस्ट येता. बरें मिक्स करून जालें की टेस्ट करून पळयात. इफ मीठ कमी आसल्यार थोडेशें मीठ ॲड करात. ओके, सो आतां हांव ॲड करता पनीर. तें 200 ग्राम पनीर हांवें क्युबान कट करून घेतला. बरें ताका मिक्स करून घ्या. तुमकां जाय जाल्यार पनीर तुमी फ्राय करून घालूं शकता. आतां कवर लीड करून एक 3-4 मिनटांनी आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. सो 3-4 मिनटांनी तुमी पळोवंक शकता हें ऑलमोस्ट जाल्लेलें आसा. जे पालकाचे फ्लेवर आहा पळय पनिरान बरें मिक्स जावंक जाय म्हणून ताका न्ही कवर लीड करून एक 3-4 मिनटां ताका बरें कूक करून घेवंक जाय. सो आतां आमी दिवया फायनल तडका. तेल घातला, थोडेशें जिरा घातला आनी लसूण न्ही बारीक चॉप करून घेतला. आनी आतां घालता सुकी मिरसांगो एक. ओके, बरें न्ही लसूण न्ही एक ब्रावन जायसर न्ही एका बरें फ्राय करून घेयात आनी फायनल ताका तडका दिवया. मुद्दम तुमी हें पालक पनीर न्ही ट्राय करात. खूब आवडटलें भुरग्यांक. तीख मातशें कमी केल्लें न्ही भुरगे खातले. ओके, आनी तडका दिले की न्ही सोमतें कवर लीड करात आनी धांपोवन दवरात, ओपन करनाकात. ओके.
सो हांगासर पालक पनीर रेडी जाल्लें आसा आनी खिचडी म्हणजे रेडी आसा. सो आतां आयल्या चपाती टोमॅटो चपाती बीन करून दवरुया कित्याक शिव बीन केन्ना बेगीन येता न्ही जेवपाक. सो ताका लागून आनी आयज रित्यूकाक हांव बेगीन भरयतलें की 2-3 दीस जाले तो कंटिन्यू म्हणजे कांय सारको जेयनालो. सो आयज तो मातसो बरो आहा म्हणटा ताका पयलीं खिचडी गरम गरम आसतना ताका खिचडी खावया. ओके हांगा चपाती करता. चपाती करून जालें की जेयता. ओके मागीर तुमकां मेळटा. ओके चला. तो जस्ट आमचें जेवण बीन जाल्लें आसा आनी हांव येयलें आतां किचनान. तुमकां सांगलेलें न्ही म्हाका आयज कॅबिनेट बीन सगळें क्लीन करूंक जाय पुसोवंक जाय बीन. रितीक भायर बसला. व्हडलो पावस येयल्लो आतां जस्ट भायर बसला आनी बॉब मारता व्हडल्या व्हडल्यान. ते सकयल भुरगे बीन भोंवतात न्ही तांकां तो आवाज येता. ते बसला. आयज बरो आहा तो. खिचडी केल्ले न्ही खाली ताणें खिचडी. ताका आवडटा खिचडी खूब तेंपानी केल्ली आनी म्हाका कोणें कमेंट केल्लें की खिचडी बीन दी म्हण ताका. सो म्हाका तकलेर येवकूच नासलेलें खिचडीचें. सो तुमी सांगलें म्हणून हांवें केलें आयज ताका खालें. आवडलें ताका आवडटा खिचडी बीन. ओके मातशें तीख कमी केलें न्ही खात तो. ओके खालें फ्रुट्स खालो. ओके सद्या आतां बरो आहा तो. तुमच्या ब्लेसिंगांनी तो खरो बरो आहा. ओके सो म्हाका न्ही खूब जाणांनी कमेंट केल्लें म्हणजे जेन्ना फिवर बी येता पळय तेन्ना कितें कितें करूंक जाय. खूब जाणांचें न्ही खूब हें आसा मेथड. ओके टिप्स म्हाका शेअर केला. सो चिंतलें की तो व्लॉग करया आनी तुमकां सगळ्यांक तो शेअर करया कित्याक तें सगळ्यांक खबर आसलें न्ही आनीक बरें हय का न्ही. जें म्हाका खबर आहा तें तुमकां खबर उरचें ना. जें तुमकां खबर आहा तें म्हाका खबर उरचें ना. सो आमी तें सगळ्यांक शेअर करया. तो एक व्लॉग करतलें हांव. सो कोणें म्हाका कमेंट केल्लें पळय सगळ्यांचे कमेंट हांव रीड करतलें. ओके सो फिवरा बद्दल न्ही म्हाका खूब जाणांनी बरें बरें कमेंट केला म्हणजे टिप्स बीन शेअर केला कितें करप कितें ना तें. ओके सो ओके तो कॅबिनेट सगळें आयज पुसतलें हांव आनी भितर जे कॅबिनेटा भितर जें सामान बीन आहा पळय सगळें काडटलें हांव. सो फाटीं हांवें क्लीन केल्लें जस्ट किचनच क्लीन केल्लेलें आनी कॅबिनेटची भितर बीन हांवें कांयच क्लीन करूं ना म्हणजे सामान बीन काडून अशें हांवें क्लीन बी करूं नासलेलें आनी भितर न्ही मातशें धूळ पडला. ताका लागून म्हटलें आयज करया कित्याक खूब दीस जाले म्हणजे आतां करूंकूच ना हांवें क्लीन. सो हें पयलीं सगळें भितरलें सामान बीन काडटा हांव आनी वयर सगळें सामान बीन आहा हें सगळें काडूंक जाय. ओके अवन काडचें ना अवन आसा न्ही अवन सगळें क्लीन आहा तितलें काय घाण ना आनी हांगासर सगळें काय भितरलें सामान बीन काय काडचें ना हांव जस्ट भायर एका बरें पुसतलें. हें काय खूब टेप जालो पुसोंक ना आनी हांगासर न्ही हांव विकांतल्यान एकदां न्ही सगळें सामान काडून न्ही मशीन मारता. ओके विकांतल्यान एकदां. ओके सगळें सामान भायर काडटा आनी मशीन मारता. सो आयज काय करचें ना हांव की ऑलरेडी क्लीन आहा तें टेंशन ना. सो हांगासर सगळें न्ही सुकी मिरसांगो बीन सगळें मागीर जें मंथली आमी रेशन बी हाडटा न्ही सगळें तितून घालून दवरता हांव आनी हांगासर पीठ बीन कितें कितें बारीक बारीक बिस्कीट सगळें हांगा दवरता. सो हें आयज हांव क्लीन करचें ना भितर. आनी हांगासर हे सगळें आमचे वेज प्लेट्स हे. ओके हे सगळे प्लेट्स वेज आसा. हे बी भितरले म्हणजे हे तुमकां काडूंक मेळटा कॅबिन बीन काडूंक मेळटा हें डावर बीन काडूंक मेळटा. सो कांय काडचें ना हांव इतलें काय पयलें हांवें इतलें काय घाण ना बेश्टें आनी कितें काडूंक जाय. हे सगळें आमचें न्ही वेज आयदन सॉरी सो हे सगळें आमचें वेज आयदन आनी हें म्हाका काडूंक जाय. हें सगळें काडूंक जाय आनी म्हाका क्लीन करूंक जाय. तुमकां दिसता आसतलें हांगा मातशें धूळ आहा. सो हें फूल हांव काडटलें हेका एक क्लीन करतलें हांव आनी सकयल्लें काय व्हडलेशें घाण ना की हांवें हांगासर एक प्लास्टीक पेपर कशें घातला तें पुरो काय व्हडलेशें इतलें हें ना क्लीन करपा सारकें. आनी हें न्ही लास्ट टायम न्ही म्हाका एक स्पून जाय आसलेलो. तो स्पून न्ही सामको भितर आसलेलो. सो म्हाका न्ही हें सगळें काडचें पडलें. तर हें सगळें काडून न्ही तुमी पळोवंक शकता हांवें क्लीन केल्लें आहा. सो व्हडलेशें आयज हें कांय काडचें ना हांव. ओके ऑलरेडी क्लीन आहा हें भितर फक्त भायर एक पुसतलें हांव ताका एक लिक्वीड स्प्रे करता हांव दाखयता तुमकां. ओके आनी हें सगळें आमचें नॉनवेज. सो हांगासर न्ही सगळें नॉनवेज हें तुमी पळोवंक शकता हें सगळें नॉनवेजाक सगळें आहा आनी हांगासर ही हंडी बीन आसा. हें सगळें आमचें नॉनवेज सगळें आयदन. ओके हंडी पळय कितलें आहा आमगेर. ओके आनी हांगासर भितर काय अशें काडून क्लीन करचें ना हांव. तें सदां क्लीन आसताच. हांगा आदोळी बीन दवरता इतलें काय व्हडलेशें घाण ना हांगासर बरें क्लीन आहा. फक्त म्हाका आतां भायर पुसूंक जाय पळय हांगासर न्ही सगळें जेन्ना आमी टच बीन करता न्ही अशें डार्क पडटा पळय हें सगळें म्हाका आयज क्लीन करूंक जाय. ओके तें उरलां. ओके आनी बारीक बारीक सगळें पुसपाचें वयर सगळें पुसून काडटा. ओके सो पयलीं न्ही हांव हें सगळें सामान बीन आहा पळय भितरलें तें सगळें न्ही पयलीं हांव काडून घेता. तो सगळें सामान काडून जाल्लें आसा पळयात. सो तुमकां दिसता आसतलें मातशें डर्ट कशें आसा. ओके सो हें सगळें न्ही हांव क्लीन करून घेता. ओके
आणि हांगासर न्ही ऑयल स्टेन्स बीन खूब बसता हांगासर की आमी हांगा कुकींग बी करता न्ही चिमणी गॅस हांगात आहा चिमणी सो आमी जेन्ना कुकींग बी करता न्ही ऑयल स्टेन्स बी बसता हांगासर पण हे रेगुलर पुसूंक जाय पळय तुमकां दिसता आसतलें अशें केलें न्ही पळयत सो हांगासर न्ही ऑयल स्टेन बसलेले आसता सो तेका न्ही हांव हितूनच क्लीन करता दाखयता तुमकां जे तुमकां लास्ट टायम दाखयलेलें हांवें चिमणी क्लिनर मल्टीपर्पज किचन क्लिनर हितून न्ही बरें क्लीन जाता जस्ट ताका स्प्रे करपाचें आनी एक 2-3 मिनटां थंय ताका दवरपाचें मागीर एक टिश्यू पेपरान नाल्यार कसलो कपड्यान ताका पुसून काडपाचें ऑयल स्टेन्स रोखडेच भायर येता सो म्हटल्यार आयज हांव सगळें हांगासर बीन पळय हांगासरूय हांगासर सारकें हार्ड जाला हे पळयत सो हितून न्ही बरें क्लीन जातलें पळय हेका स्प्रे करचें ना हांव ओके आमचे हे कॅबिनेट आहा ते एक्रेलीक आसा सो मातशें केअर घेवन क्लीन करचें पडटा ओके सो फक्त हांगासर न्ही ऑयल स्टेन्स बसता फक्त हांगाच क्लीन करतलें हांव हेका क्लीन करपाक न्ही एक दुसरें स्प्रे म्हणजे लिक्वीड हांव रेडी तयार करतलें तें तुमकां हांव शेअर करता ओके सो पयलीं हांव न्ही हे सगळें स्प्रे करून घेता तुमकां न्ही हांव एक दाखयता डेमो ओके जस्ट तें स्प्रे करपाचें हांगासर आनी स्प्रे करून न्ही जस्ट एक 2-3 मिनटांनी तशेंच ताका दवरपाचें ओके हांगाय स्प्रे करता 1-2 मिनटां खूब जालें मागीर ताका पुसून काडपाचें जस्ट एक 2 मिनटां ताका दवरता हांव तो एक 2-3 मिनटां जाल्लीं आसा दाखयता तुमकां सो अशें न्ही पुसून घेवपाचें हें पळयात तुमकां दिसता आसतलें अशें डर्ट न्ही इजिली भायर येता सो हें पळयात सो हें क्लिनींग न्ही सामकें बेस्ट आसा हांव लिंक न्ही तुमकां दिता हांव डिस्क्रिप्शनान तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करात ऑयल स्टेन्स बीन न्ही पळय इजिली भायर येता ओके सो हांव सगळें न्ही हें क्लीन करून घेता आनी हांगाय हांवें स्प्रे केलेलें हें पळयात सगळें क्लीन जालें हांगासर ओके खंय ते ऑयल स्टेन्स बी आसता पळय तुमी हें स्प्रे करात इजिली भायर येता हें तो सगळें न्ही क्लीन करून जाल्लें आसा ओके आनी तुमी पळोवंक शकता हें वायप पावपाक कितलें घाण जाला ओके हें पळयात ओके तुवें जाल्लें आसा सो आतां न्ही तुमकां एक हांव लिक्वीड स्प्रे शेअर करता जें न्ही अशें कॅबिनेट्स आहा पळय वयर ताका तुमी स्प्रे करून क्लीन करूं शकता ओके इफ वुडन बी आसल्यार न्ही कॅबिनेट्स ताका बी चलता ताकाय तुमी यूज करूं शकता ओके तुमकां दाखयता हांव चला हांगासर न्ही हांवें एम्प्टी एक स्प्रे बॉटल घेतला तातूंत घालता हांव विनेगर सो हांगासर न्ही हांव 1/3 कप विनेगर घालता सो हांगासर न्ही हांवें 1/3 कप विनेगर घेतला सो 1/3 कपूच आमकां उदक घेवंक जाय इफ तुमी हाफ कप विनेगर घेता जाल्यार हाफूच कप तुमकां उदक घेवंक जाय सो हांगासर न्ही हांव 1/3 कप उदक घालता सो उदक घालता सो आतां घालता एक धाकटो चमचो एक डिश वॉशर लिक्वीड सो तें बरें शेक करात सो हांगासर न्ही हांवें एक स्पॉन्ज वायप घेतला हितून हांव पुसतलें ओके सो करूया आमी स्टार्ट जाल्लें आसा आनी जे ग्लास आसता पळय हांगासर तितून न्ही तुमी कॉलिनान न्ही तुमी क्लीन करूं शकता कॉलिनान सुद्दां बरें क्लीन जाता ओके आनी सेम कॉलिन न्ही जे कॅबिनेट्स आहा पळय एक्रिलीक हितूनय बरें क्लीन जाता सो ऑप्शन आहा तुजे कडेन जे हांवें दाखयला पळय ते स्प्रे ना जाल्यार कॉलिन खंयचे तुमी यूज करूं शकता ओके आनी हे तुमी पळोवंक शकता बरें क्लीन जाल्लें आसा ओके सो आतां न्ही सगळें सामान दवरतलें हांव सो तेज्या पयलीं न्ही आमकां एक सो तेज्या पयलीं न्ही हांव कॉक्रोच ते लिक्वीड मेळटा ते लायता भितर कित्याक खबर आहा कॉक्रोचीस बी येताच त्यो जेन्ना ते लायतले पळय तुमी ते चड कॉक्रोची भितर मरता ते मागीर खाता मागीर ते तितून दाखयता हांव लास्ट टायम तुमकां दाखयलेलें हांवें जेन्ना कॅबिनेट बी क्लीन केल्ले पळय तेन्ना तुमकां दाखयलें हांवें जस्ट ते एक कॉर्नरान न्ही ते एक ड्रॉप्स लावपाचे म्हणजे घालपाचे तितून कितें जाता कॉक्रोचीस बी सपोज आयले न्ही ते मागीर खाता आनी ते थंयच मरता सो कॉक्रोचीसाक न्ही हांव हें लायता हीट एंटीजेल म्हणून ओके हें बेस्ट आं सो कॉर्नराक न्ही हें लावपाचें अशें प्रेस करपाचें अशें भायर येता पळय आनी जे कॉर्नर आहा पळय थंय लावपाचें कॉर्नराक न्ही अशें लावपाचें आनी हें बेस्ट आं तेवटेन एक
फक्त कॉर्नर लावपाचें. ठीक आहे. आता इफ कॉक्रोच बी येयले न्ही ते खातात मागीर कितें जाता ते मरता आनी खूब अशें पडलेले आसता कॉक्रोचीस केन्ना बारीक बारीक पिलां बीन पयला हांवें. सो दीस इज बेस्ट. ओके, जस्ट चड लावप ना, कॉर्नराकूच 1-2 लावपाचें आनी एक मिडल एक लायला हांवें इतलेंच पुरो. ओके, तो हांवें सगळ्याक हांव लावून घेता. येस. सो लास्ट म्हजें उरलें हें सगळें काम करपाचें. तो सगळें सामान हांवें काडून घेतलें, स्पून बीन. सो खूब तेंप जालें न्ही, हें हांवें क्लीन करिनासलेलें. सो पयलीं न्ही हेका हांवें बरें वॉश करून घेतला आनी हांगासर कितें धूळ बीन आसता न्ही सगळें हांवें बरें कपड्यान पुसून घेतला. मागीर हांवें ते हीट जॅल कॉक्रोच ते हांवें लायला कॉर्नराक. ओके, आनी तेका न्ही बरें पुसून न्ही हांवें दवरला आनी आहा तें सामान परत दवरलें हांवें, अरेंज केलें स्पून बीन. ओके, जितलें घर क्लीन आसलें न्ही तितलें न्ही बरी दिसता. कितें जावं जेवण नासल्यार चलता, पण घर न्ही क्लीन आसलें न्ही खूब बरी दिसता. स्पेशली किचन क्लीन आसलें न्ही जाल्यार बरी दिसता. आनी लास्ट उरलेलें काम म्हजें जें पुसपाचें, हितून हांव कॉलिनान हांवें पुसला. शिवपालो कॉलिनान पुसपालो. तुमकां जाय जाल्यार ते हांवें जॅल स्प्रे केला पळय तितून तुमी पुसूं शकता. ओके, सो अशें हांव सगळें पुसून घेता आनी ऑलमोस्ट सगळें म्हजें काम जाल्लें आसा आनी खूबच लेट जालें हां, कित्याक एकदां हातीन काम घेतलें न्ही क्लिनिंगाचें तें रोखडें जायना. आनी तुमी पळोवं शकता सगळें जाल्लेलें आसा. ओके, सगळें पुसून जालें. तर किचन आतां मातशें चकाचक दिसता, बरें दिसता जिवाक. ओके, सगळें जाल्लेलें आसा. आतां वयता हांव शावर घेवपाक. शावर घेता आनी मागीर तुमकां हांव मेळटा. तो जस्ट जाल्लें आसा सगळें काम आनी हांव जस्ट न्ही शावर घेवन येयलें. ओके, आनी म्हटलें व्हिडिओ एंड करया. जशें हांव क्लीन करता किचन तें तुमकां दाखयल्लें आसा. आनी अशें ना की हांव सदांच क्लीन करता. अशें दिसलें न्ही म्हाका अशें म्हणजे धूळ पडला बीन जाल्यार हांव वचून क्लीन करता. सदांच कोण करतलो? शिव म्हणटा म्हाका सदांच काम क्लीन कर खंय, हेंच करत बसता हांव, क्लीन करत बसता सदी. जेन्ना म्हाका दिसलें बाबा घाण जाला धूळ जाला तेन्ना हांव क्लीन करता. ओके, थोडेशें हांव नांव घेता पयलीं. ओके, सो नांव आसा आयशा आर्या, पावलिना रोज डिसोजा, एजमी रॉड्रिगीज, कितें ग्रेसिया डिसोजा, प्रथमेश रायकर, अशोक रिबेलो, रुपाली साळगांवकर, प्रिया रिबेलो, जोसलीन फर्नांडीस, सिल्विया फाल्कांव आनी रेश्मा नागवेकर. ओके, हें नांव आसा. आनी बड्डे जे काल हांवें व्हिडिओ घालून आसलेले, बड्डे उरला, 2 बड्डे उरला. सो तांकां विश करया. ओके, लोडोल्फ कार्दोजो, विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें देवाचें हांव हेच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे लोडोल्फ कार्दोजो. आनी आसा जोशुआ बरेटो, विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें देवाचें हांव हेच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे जोशुआ बरेटो. यो रे कितें खायता हांव दोळच्यान, सगळ्यांक विश कर. यो रा दिसता तूं रा म्हण. हॅपी बर्थडे and many blessings to you. May God make all wishes come true. ओके, चल हॅपी बर्थडे. ओके, तो चला हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. आनी आयची रेसिपी तुमी ट्राय करात. ओके, तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.